सर आत्ता कांय वेळा पयलीं आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तुमकां गोमंत विभूषण पुरस्कार मेळ्ळा हें जाहीर केलां. सो कशें दिसता तुमकां हो एक तुमच्या राज्याचो जंय तुमी जल्माक आयले, जंय तुमची सगळी वळख आसा, तुमची मातृभुमी अशी तिचो एक सर्वोच्च पुरस्कार तुमकां जाहीर जाला. कितें पयली प्रतिक्रिया आसा? म्हाका सगळ्यात पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे ज्यांनी म्हाका जन्म दिलो हो पुरस्कार फक्त म्हजो न्ही तांचो आई बाबायचो. त्याच्यानंतर अभिषेकी बुवा ज्यांच्यामुळे केवळ ज्यांच्यामुळे हांव गावंक शकता आणि इतली वर्सां गाता. तर हो पुरस्कार हांव अशें समजता की पयलीं म्हज्या सुद्धा पयलीं तांचो. मागीर ज्या अनेक संतांच्या आशिर्वादार हांव आतां गेली 50 वर्सां 55 वर्सां गाता. तर हो पुरस्कार तांचो. आतापर्यंत रसिक लोक जे आतापर्यंत आयले म्हज्या प्रोग्रामाक आणि म्हजे प्रोग्राम अरेंज केले, ऑर्गनायझर्स, रसिक लोक, हांव असं समजता हो पुरस्कार तांचो. आणि सगळ्यांत शेवटी हो पुरस्कार म्हजो. पण म्हाका खूप म्हणजे खूप बरें दिसता सीएम हांव एकदम आभारी आसा की हो पुरस्कार म्हाका जाहीर केल्या बद्दल. ओके सर, हो पुरस्कार जाहीर जाल्या उपरांत कितें प्रतिसाद? म्हाका दिसता खूब फोन येता तुमकां शुभेच्छांचे. हय 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 आतांच म्हाका आतांच फोन चालू जाले म्हाका एक 5-7-10 मिनटां पयलीं. ओके.